की गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एक्रेडिटेशन म्हणून कसले एक्रेडिटेशन गाव सध्या तुमकां खबर आसतली की गोंय हे धाकटे राज्य आनी बऱ्याच वर्सां पयलीं सावन एक गोंयकारांची मागणी आसताली कितें म्हणून की गोंयांत एग्रीकल्चर कॉलेज आसपा जाय सो खुबशे वेळार गव्हर्मेंट लेवलाक आमी ही एग्रीकल्चर कॉलेज स्थापन करपाक शकनासले पयलीं. ओवर अ पिरियड ऑफ टायम डॉन बॉस्को कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जे सुळकर्णा डॉन बॉस्को फार्म आसा ह्या फार्माक ही कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्ट केली इन 2015. 2015 नंतर 2022 ही डॉन बॉस्को कॉलेज जी बी असली ती आम्ही मर्ज केली विथ गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर म्हणजे गोवा कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर अंडर समिती स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग एक्सटेंशन ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट जे आसा अंडर डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर हेजे अंडर ही कॉलेज आम्ही मर्ज केली आनीक आम्ही ही कॉलेज मर्ज करून आम्ही आमचे ओल्ड गोवा जे पळय कॉम्प्लेक्स आसा ह्या कॉम्प्लेक्सांत आम्ही कॉलेज स्टार्ट केली इन 2022. 22च्या नंतर विथ ऑफकोर्स विथ एफिलिएशन ऑफ गोवा युनिव्हर्सिटी आणि गोवा गव्हर्मेंटा कडल्यान आम्ही ग्रांट्स इन एड घेऊन ही कॉलेज आम्ही स्टार्ट केली. सो तुमकां खबर आसतलें की एग्रीकल्चर कॉलेज म्हणटा जी आसा ती तेका एक्रिडेशन आसपाक जाय आनी एक्रिडेशन ही ICARचे आसपाक जाय जाल्यारच त्या कॉलेजीक तुका वेटेज आसता आनी त्या कॉलेजीक मान्यताय आसता. सो हेजे खातीर आमी फाटल्या 3 वर्सां आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या प्रयत्नांतल्यान ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या मार्गदर्शना सकल आमी आमच्या ह्या कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराक इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलप करपाक आमी सुरवात केली आमी स्टार्ट केली. ऑफकोर्स आमकां आमचे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर लेट श्री रवी नायक हांचोय बी आमकां खूब सपोर्ट मेळ्ळो. हांचो सपोर्ट म्हणल्यार कसो आसा ते एक स्वताक एग्रीकल्चर फिल्डांतले एज्युकेशन फिल्डांतले हे आसले आनीक तांकां कॉलेज म्हणल्यार कितें कॉलेजीक एक्रिडेशन कशें घेवप कॉलेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें करप कॉलेजीक फॅसिलिटी कशी तयार करप हे तांकां सामकें खबर आसलें लागींच्यान आनी तांची कॉलेज आसले कारणान तांकां तें चड खबर आसलें. सो त्यांच्या मार्गदर्शना खाली त्यांच्या सपोर्टाकय सकल आमी हे एक्रिडेशन आनी एक्रिडेशना खातीर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता कॉलेजीक ते आमी फाटली 3 वर्सांक आमी तयार करपाचे डेव्हलप करपाचे आमी प्रयत्न केले. आमच्या समितीच्या अंडर आमी जे पळय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चराक जे इन्फ्रास्ट्रक्चर लागता जी डिपार्टमेंट्स लागता जे लॅबोरेटरीज लागता ह्यो सगळ्यो लॅबोरेटरीज आमी आमच्या कॅम्पसांक एट ओल्ड गोवा आमी तयार केल्यो आमी सगळ्यो जाग्यार उडयल्यो. तेजे नंतर हेजी एक टीम हालींच आमकां विजीट करून गेली आनी त्या टिमीन आमकां ती टीम असली नॅशनल एग्रीकल्चर एज्युकेशन एक्रिडेशन बोर्ड ह्या बोर्डाची टीम आयिल्ली. तेणें आमचें इन्स्पेक्शन केलें आनी इन्स्पेक्शन करून तेणें आमकां एक्रिडेशन सर्टिफिकेट कालच आमकां दिली. आयज आमी ती सर्टिफिकेट व्हरून आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक आमी दाखयली आनी आमकां एक्रिडेशनाची जी बातमी आसा ती आमी आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या कानार आमी घातली आनी ही वॉज व्हेरी हॅपी. आनीक तेणी एक उमेदीन सांगलें की आमी आमचे जे पळय एग्रीकल्चराचे भुरगे आसले जे आमच्या कॉलेजींतल्यान पास जाले तांकां ICAR एक्रिडेशनचो दर्जो आमी तांकां दिला. सर ICAR एक्रिडेशन गावप म्हणल्यार तेजो वेगळे बेनिफिट्स कसो कितें आसता? ना ICAR एक्रिडेशन म्हणल्यार कशें आसता आमकां आतां फुडें जेन्ना आमी कॉलेजीक नवे इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करतले फॉर एक्झाम्पल आमकां जो पळय इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा तो एक राष्ट्रीय दर्जाचो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां त्या कॉलेजीक तयार करपाचो म्हणल्यार ज्यो ICAR एक्रिडेटेड ज्यो कॉलेजीस आसा इतर राज्यांनी तांकां सामको हाय फाय कॅम्पस असो कॅम्पस आसता. सो त्या धर्तीचेर आमकां तो कॅम्पस इन फ्युचर डेव्हलप करपाचो जेतून भितर तुगेले बॉयज हॉस्टेल आसतले गर्ल्स हॉस्टेल आसतले एक्रिडेशना प्रत्येक डिपार्टमेंटाची वेगळी बिल्डींग आसतली हाय फाय लॅबोरेटरीज आसतल्यो मागीर प्ले ग्राउंड्स आसतले अश्यो खुबश्यो तरेच्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या कॉलेजीक जातले. आनी हे सगळे इन्फ्रास्ट्रक्चर करता आसतना जेन्ना तुका ICAR एक्रिडेशन मेळटा तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान आमकां हे मेळटले ग्रांट्स मेळटले फंड्स मेळटले. सो ती एक स्टेटीक बेनिफीट जेन्ना सेंट्रला कडल्यान आमकां फंड्स मेळटा सो त्या फंड्सांतल्यान आमी हो इन्फ्रास्ट्रक्चर फुडें व्हरपाक शकता.